थिये माडेल वाठारांत शुक्रारा राती प्रवीण कुडाळकर ह्या दुबावितान आपल्या शेजरा रावपी एका 80 वर्साच्या जाणट्या बायलेचेर लैंगीक अत्याचार केले। हे कृत्य चालू आसतना ह्या जाणट्या बायलेचे चली आणि तिचो घोव थंय पाविल्ल्यान तांकां पळोवन ह्या दुबावितान पळ काडिल्लो। हे विशीं फामिलीन कोलवाळ पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्ली। उपरांत पुलिशेन दुबाविताचो सोद घेवन ताका रितसर अटक केल्ली। ह्या प्रकरणांतलो दुबावित आरोपी प्रवीण हाका दिवचलच्या JMFC कोर्टान 4 दिसाच्या पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। थिवी माडेल ओमकार कॉलनी हांगासर रावपी ही जी 80 वर्साची जाणटी बायल आसा ती आपल्या घरात एकटीच रावताली आणि अचानक शुक्रारा राती हो जो 50 वर्साचो दादलो आसा तिच्या घरान घुसलो आणि फोर्सिबली तिचेर सेक्शुअली असॉल्ट करपाचो प्रयत्न केलो। सदच्या भाशेन जी ह्या 80 वर्साची जी जाणटी बायल आसा ताची जी चली आसा ही रातचे तिका जेवण दिवपा खातीर येता। तशीच शुक्रारा राती आपल्या घोवा वांगडा ते चली त्या जाणट्या बायलेक म्हणजे आपल्या आवयक जेवण दिवपा खातीर जेन्ना ती भितर घरान शिरली तेन्ना हे दृश्य तिच्या समोर दिसले। त्या जाणट्या बायलेच्या फॅमिलीन कोलवाळे पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेन केली आणि कंप्लेनीच्या आधाराचेर कोलवाळे पुलिसांनी 4 वरां भितर जो अक्यूज आसा हो जो 50 वर्साचो दादलो ताचें नांव आसा प्रवीण कुडाळकर व रावपी थिवी माडेल हांगासरलोच हाका 4 वरां भितर कोलवाळे पुलिसांनी आपल्या ताब्यात घेवन ताका अरेस्टूय केल्लो आसा। काल बिचोले JMFC कोर्टात ताका प्रोड्यूस करून ताका 4 दिसाची पुलीस कस्टडी सुनावली आसा। गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर।